Dalgado Konknni Akademi आयज आंतरराष्ट्रीय मायभास दीस मनयतात आनी हो दीस मनोवपाचें कारण म्हणजे आमचे मायभासेक हो दीस भेटयल्लो आसा आनी आमची मायभास कोंकणी गोंयकारांची मायभास ती आनी हेच खातीर दालगादो कोंकणी अकॅडमी खास करून हो कार्यक्रम घडोवन हाडटा आणि या कार्यक्रमाक आज उपस्थित असलेले आमच्या मध्ये मुखेल उलोवप करूंक मिगल ब्रगांझा हांव मागतां आमच्या अध्यक्षा लागीं आनी भांडारी लागीं मिगल ब्रगांझा माचयेर हाडून आयचो दीस एक महत्वाचो दीस आणि आज आमच्या मध्ये मिगल ब्रगांझा खास उलोवप करूंक आसा हे दिसाच्या निमित्तान तुमकां सगळ्यांक उर्वरित येवकार दिता ह्या कार्यक्रमाक आनी मागता आमच्या अध्यक्षा लागीं क्वाद्रोस आनी सुरवातेचे उलोवप करूंक वेदीर आसलेलो आयच्या दिसाचो मुखेल उलोवपी आनी मुखेल सोयरो कसो मिगेल ब्रगांझा चाणे शेतकी मळार जायतो वावर केला आनी ऑर्गॅनिक फार्मिंग प्रोमोटर म्हणून ताची वळख आसा गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत तो वावुरता आनी शेतकी मळार जायते योगदान दिता असो आमचो इश्ट बरोवपी आनीक एक फांकी मनीस बाब ब्रगांझा तुका आमी येवकार दिता आनीक आयज जो दीस आमी समोरुंक वेता आंतरराष्ट्रीय मायभास दीस हो आंतरराष्ट्रीय मायभास दीस कित्याक लागून समोरुंक सुरवात जाली हाची थोडीशी म्हायती हांव ह्या वेळार दिवंक सोदतां आयज 21 फेब्रुवारी संवसारीक मायभास दीस संवसारभरच्या भासा आनी संस्कृती विशीं जागृताय निर्माण करपाच्या उद्देशान हो दीस मनयतात युनेस्कोन म्हळ्यार युनायटेड नेशन्स हांणी 17 नोव्हेंबर 1999 दिसाक आंतरराष्ट्रीय मायभास दिसाची घोशणा केली तेन्ना सावन आयज मेरेन हो दीस 21 फेब्रुवारीक मनयतात अशें कितें घडलें जायत हो दीस मनोवंक भारत स्वतंत्र जालो तेन्ना म्हळ्यार 1947 वर्साक भारत आनी पाकिस्तान अशे दोन देश जाले आनी हे दोन देश जाता आसतना पाकिस्तानाक पूर्व पाकिस्तान आनी पश्चिम पाकिस्तान पूर्व पाकिस्तान म्हळ्यार आतांचो बांगलादेश हांचे भितर फाळणी जाली 21 फेब्रुवारी 1952 ह्या वर्साक ढाका विद्यापीठांतल्या विद्यार्थ्यांनी आणि वावुरप्यांनी पाकिस्तान सरकाराच्या भाषा धोरणाक विरोध केलो कित्याक पश्चिम पाकिस्तानाक उर्दू भास आसली आनी ताणी ती पुराय पाकिस्तानाचेर लादली देखून पूर्व पाकिस्तान म्हळ्यार बांगलादेशान ताका विरोध केलो तांची भास बंगाली आसली आपणाक उर्दू नाका आमकां बंगाली जाय अशी भुमिका ताणी घेतलेल्यान खूब व्हडली चळवळ जाली आनी हे चळवळींत कांय विद्यार्थी मरूंक पावले सुमार 200 जाण जखमी जाले मागीर पाकिस्तानाक बांगलादेशा खातीर बांगला ही भास दिवची पडली तेन्नाच्यान हो दीस मनयतात आनी आतां भारतांतूय हो दीस मनोवंक सुरवात जाल्या ह्या दिसाचे महत्व कितें ओ आंतरराष्ट्रीय मायभाशेचे महत्व कितें पयलीं म्हणल्यार मायभास जावन आसा आवयींतल्या महत्वाची भास मायभाशे वरवीं आमच्या भाशीक आनी संस्कृतीक विविधतायेंत एकवट दिसून येता वेगवेगळ्या क्षेत्रांत जी भास वापरता तिचे महत्व जाणून येता
मनशा मदलो संबंध, मनशाक मुखार काडपाची साधना, आमच्यो भावना आमचे आवय भाशेंतल्यान दिसून येतात. हे खातीर भाशीक विविधताय सांबाळपाचो आनी राखपाचो ही भास आमकां आदार करता. तातूंतल्यान समाजाचो विकास जाता. आमच्या मदीं संपर्क वाडटा, जागृताय जाता. त्या खातीर अशें म्हणटा, युनेस्को अशें म्हणटा की भुरग्यांक प्रोत्साहन दिवपाक जाय आवय भाशेंतल्यान उलोवंक, आवय भाशेंतल्यान आपलो वेव्हार करूंक. आनी कोणेच आपल्या आवय भाशेंतल्यान उलोवपाक लजचें न्ही. एक बरी देख आमचो भारताचो उपराष्ट्रपती दिता. तो वचत थंय आपले आवय भाशेक मान दिवपाक उलो मारता. 4-5 म्हयने जेन्ना आमकां एक संद मेळ्ळी आमच्या उपराष्ट्रपतीक मेळपाक, व्यंकय्या नायडू, ताणें आवय भाशेचेर भर दिलो आनी आवय भाशेंतल्यान जें कितें जाता तें मुखार व्हरूंक ताणें प्रोत्साहन दिलें. तो राज्यसभेचो अध्यक्ष आनी राज्यसभेत तो म्हणटा की आपणे हिंदी आनी इंग्लिश सोडून जे भासो उलोवंक सोदतात त्या खासदारांक आपणे 22 भासांनी ट्रान्सलेशन म्हणजे भाषांतर करपाची व्यवस्था केल्ली आसा. आनी कोणे खंयचेय भाशेंत उलयले जाल्यार राज्यसभेत तरी ताचें भाषांतर जावन मेळटा. भारतीय संविधानाचे 120 कलम म्हणटा पार्लमेंटांत जांकां हिंदी व इंग्लिश भाशेंत सांगूंक कळना तांकां तांचे मायभाशेंत सांगपाचो अधिकार आसा. संविधानाचे 29 कलम 1 हे म्हणटा भारतांत रावपी खंयच्याय नागरिकाक आपली आवय भास जर ती पुसून वेता आसत जाल्यार व तिची लिपी व ताची संस्कृताय सांबाळपाचो अधिकार दिल्लो आसा. हे अधिकार आमकां संविधानान दिल्ले आसलेल्यान आमचे भाशेची राखण करप आमकां भोव म्हत्वाचें आसा. हातूंतल्यान आमी संस्कृतीक एकचार घडोवन हाडटा, संस्कृतीक अस्मिताय घडोवन हाडटा, समाजीक वळख घडोवन हाडटा आनीक एक भास नपयत जावप म्हणल्यार संस्कृती नपयत जावपाची भिरांत आसता. ग्लोबलायझेशन जाल्ल्यान, संवसारीकरण जाल्ल्यान भासो जायत्यो मरूंक लागल्यात. आमी प्रमाण रितीच्या नांवानूय भासांक मारपाक लागल्यात. संवसारीक पावंड्यार भासो मरत आसात. अश्यो मरत आसलेल्यो भासो सांबाळपा खातीर संविधान आदार करता. देखून आमच्या गोंयांत पळयलें जाल्यार आमी देवनागरी आनी रोमी लिपींतल्यान वेव्हार करता. पूण गोंय सरकारान फकत देवनागरीक हो मान दिल्लो आसलेल्यान रोमी लिपी पयस गेल्ली आसा. घोडे ती संकश्टाक सांपडलेली आसा. देखून ह्या 120 कॉलम आणि 29 कॉलम संविधानाचे ह्या कलमा प्रमाणे आमची रोमी लिपी सांबाळपाक आमकां आदार आसा. हे दोनूय कलमां घेवन जर आमी समाजा मुखार गेले आनी रोमी लिपी विशीं उलयले जाल्यार आमकां तेको फावताच. आनी हो तेको मेळोवपा खातीर आमी आमचे कडेन जाता ते उपाय घेवपाक जाय. आयज अंतरराष्ट्रीय आवय भास दिसा निमतान कोंकणीची रोमी लिपी सरकारी दरबारांत येतली काय? कोंकणीची रोमी लिपी शिक्षण क्षेत्रांत येतली काय? हे दोन प्रश्न आमच्या मुखार आसात. आनी जर तर सगळे रोमी लिपी वापरतले मनीस गोंयकार एकठांय आयले जाल्यार हे दोनूय प्रश्न सुटावे जावं येतात आनी रोमी लिपी शिक्षणांत आनी प्रशासनांत भितर सरतली हाची आमकां तरी खात्री आसा. आयच्या दिसाक हे विचार मांडून हांव तुमकां सगळ्यांक ह्या आयच्या दिसाची अंतरराष्ट्रीय मायभास दिसाची पोरणी भेटयता आनी आमी आमचे रोमी लिपीची भोव करून कोंकणी भाशे
भाषेची अभिमानान तिची वळख आमच्या काळजांनी दवरची आणि आमची अस्मिताय म्हणल्यार कोंकणी हे घेवन मुखार वचचें म्हूण मागता. म्हजी उतरां 2 उतरां तुमी आयकली ह्या खातीर तुमकां देव बरें करूं. देव बरें करूं विन्सिबा. तुज्या मराठी पुत्रांक आमची मायभाशेक कितले खोलायेन तुवें आयज आपल्या उतरांनी स्पश्ट केली. मागता आमच्या अध्यक्षा लागीं आमी आमच्या उलोवप्यातल्यान येवकार दिलो. आमच्या मुखेल उलोवप्याक विन्सिबान फुलांचो तुरा दिवन परत एकदां येवकार दिवचो. आणि आता आयच्या दिसाचे खास उलोवप आंतरराष्ट्रीय मायभास दिसाच्या निमित्तान तुमच्या मुखार आयज आमी घेवन येता मुखेल उलोवपी मिंगेल ब्रागांझा. मागता मिंगेल ब्रागांझा लागीं आपले मुखेल उलोवप करूं. देव बरें करूं. आयज आमचो मायभास दीस, इंटरनॅशनल मदर लँग्वेज डे म्हणटा आमी, हो आंतरराष्ट्रीय मातृभाषा हो मातृभाषा दिवस, आवय भास दीस आमचो. जाल्यार हो दीस मनोवपाक कारण बांगलादेश 1999 वर्सा तेंच्यांनी युनेस्कोक सुचयलें की मायभास हेजो एक दीस आसचो म्हणून. आनी 21 फेब्रुवारी 2000 पासून हे सुरवात जाली. अंदू 22 हो आमी मायभास दीस मनयतात. जाल्यार मायभास कितें? मायभास आसा ती आमी मायचे उंटयेर बसोन मायच्या पांयाशीन बसोन आमी संपर्क करपाक उलोवपाक शिकतात ती भास. माय बरोबर मायभास. आमकां जर दुखलें जाल्यार मायगे म्हणटा आमी. आनी अजाप दिसलें जाल्यार आमी म्हणटात आवयस. तसोच राग येयलो जाल्यार आमी सारके पोट तिडकीन कितें म्हणूंक वयतात ते सगळे लोक जाणा. एक तुमकां सांगता काणी जी खरेपणान घडलेली. क्रिकेट पळयताले म्हाजे दोग चले, दोग भाचे आनी 3 जाण पुतवणे जे आसले क्रिकेट पळयताले. ते सगळे कोंकणी मिडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन स्कॉलांनी शिकताले. आनी थंय जी भास ते शिकताले ती आमची गोंयची अधिकृत भास कोंकणी. पूण आमची कोणाचीच मायभास नासली. म्हाज्या फॅमिलीक शापायक सान पायक आनी आमकां मायभास म्हणटा ती कोंकणी. दूख सूख अजाप कितेंय दिसलें जाल्यार आमकां कोंकणीनूच उलोवपाचें, कित्याक ती आमची भास. सगळे सोयरे दायरे पुर्तुगेज आसताले पूण आमच्या कुटुंबान आमच्या घरान फकत कोंकणी. पूण आमच्या भुरग्यांक स्कॉलान जी कोंकणी शिकयताले आनी आमी जी घरान उलयताले हितून खूब अंतर आसलें. आनी तांकां बरे भाशेन कोंकणी स्कॉलान शिकपाक बरे गूण पडपाक आमी घरा कडेन कोंकणी उलोवपाची बंद केली. म्हणटकूच म्हाज्या भुरग्यांची तशीच पुतवण्यांची आनी भाच्यांची सगळ्यांची मायभास म्हणटा ती जाली इंग्लीश भास तेंची मायभास. आनी क्रिकेट पळयतना ते उलयताले. आनी क्रिकेटीन तुमी जाणा जेन्ना बॉलिंग बरें जालें बॅट्समॅना लागीं बरे भाशेन खेळोंक जायना जाल्यार तो आवट जाता. आनी असो आवट जालो एक आमचो खेळगडी बरो नामनेचो. म्हणून दुसऱ्यांनी ताका विचारलें कोण आवट जालो म्हणून.
जाल्यार म्हाज्या तोंडान व्हडल्यान म्हणटलें अजय जडेजा, जाल्यार म्हाजो भाचो तेका आतल्यान सांगता, अरे बाबा मोठ्यान उलयनाका, आय थिंक इट इज अ बॅड वर्ड इन कोंकणी. म्हणून ही तेंची मायभास न्हू, तांकां समजना. आमकां कोणें तें नांव म्हटलें जाल्यार आमकां त्या नांवाचो आनी त्या उतराचो फरक खबर आसता, तांकां जायना. सिमिलर सावंडींग उतर. म्हणटूच आमकां तर तिडो कितें जे उतर आमी म्हणटात तें तांकां समजना, ते इंग्लिशींत आसतात. जाल्यार हे मायभास, आमची जी संस्कृती आहा, आमचो जो माय बरोबर वा दुसऱ्या बरोबर उलोवपाचो संबंद आहा, जी आमची भास आहा ती बदलून गेल्या. आनी खास कारण ही मायभास आमचेसून पयस जावपाक अधिकृत भास स्कॉलान शिकोवपाक 19 वर्सां डायसिजन आनी आर्च डायसिजन स्कॉला म्हणटात ते आमी पाद्री माद्री चलयतात, तितून कोंकणी इन देवनागरी शिकयली. लिपीचेर म्हाका कांय चाडना, पूण कोंकणी जी शिकयली ती चडशी अंत्रुजी. आनी अंत्रुजी कोंकणी लोकांची मायभास आसा, पूण आमची न्हू. आमी बार्देजान भारतीयाची कोंकणी उलयतात, ती समजता. आनी दुसरी भास जर उलयल्यार ती आमकां बरे भाशेन समजना. उदाहरण गोश्टेन दिवपाक जाय जाल्यार आमी मोगान आहा तेन्ना चलयेक सांगता, हांगा यो आनी म्हजे बोगले बस. साश्टीण आहा जाल्यार बार्देसचे चेडूं जाल्यार ताका ते बोगले बस म्हणपाचें समजपाचें ना, तेका लागीं बस म्हणून सांगतलें, नाजाल्यार म्हाजे कुशीक बस म्हणून. बोगले बस म्हणून ते पळयत रावतले. आनी मेंगलोरचे चेडूं आसा आनी कोंकणी उलयता जाल्यार ते सांगता, तूं म्हाका सांगता तें म्हाका गोतू ना म्हणून. आनी तें म्हाकाय आनी म्हाज्या भुरग्यांक समजचें ना, हे बाबा गोतू ना म्हणटा तें कितें. जाल्यार मायभास जी आसा ती आमी घरा कडेन शिकलेली भास. सूख आनी दुखान आमकां सदांच वांगडा आसा, आमच्या बरोबर आसा, ती भास आमची मायभास. कोंकणी जावं, पूण कोंकणी दुसरी बोली आसा. साश्टीन एक बोली आहा, तिसवाडीन दुसरी बोली आहा, बार्देजान चवथी आहा, पेडण्यान दुसरी आहा, मालवणान दुसरी आहा, सातारीन गेल्यार दुसरी आहा, काणकोण आहा. आनी केन्ना जाती मेरेन पासून आहा. बामणांची एक आहा, गावड्यांची दुसरी आहा, हेर लोकांची तिसरी आहा. म्हणटूच मायभास म्हणटा ती मायभास. हांव जर म्हणटा माय गे जाल्यार साश्टीन ते म्हणटा माय जे. गे आनी जे हितून फरक आहा, पूण ते भाशेन उलयता ती आमची मायभास. आनी ते मायभासे बरोबरूच सगळी संस्कृती. आतां पूल आहात, ज्वारीचेरूय पूल आहा, मांडोवीचेरूय 3 पूल आहात. आदी पूल नासले. आनी ही कोंकणी जी फुडें गेल्या ती एका वाठारान दुसरे भाशेन फुडें गेल्ली आहा. तो जी मायभास तिसवाडीन आहा ती बार्देजान ना, कित्याक लोकांची चड मिसळण नासले. आनी साश्टीची जाले एकदम पयस, काणकोण जाल्यार लोकांक खबर पासून नासली थंय भास उलयता ती. आनी थोडे लोक उलयतात ते आमकां दिसता सगळे कोफुजांव म्हणून, जागोर म्हणटा आमी तेंची कोंकणी. पूण जागोर पासून कोत्ता ते गावडे लोकांची भास, तेंची मायभास. तांकां ते समजता कितें उलयता ते, आमकां समजना. जाल्यार संस्कृती आहा आनी आमची मायभास आहा, ही सदांच बरोबर आसता आनी बरोबर फुडें वयता. एकदां आमची मायभास वेगळी जाली जाल्यार संस्कृती तेजे बरोबर वेगळी जाता. उलयतना आमची जे आमी उदाहरणां दिता, इंग्लीश उलयता ते एक भाशेन उदाहरण दिता, कोंकणी उलयता तो दुसरे भाशेन दिता. साश्टीन वाडलेलो आसा तो एक भाशेन करता, बार्देजान दुसरे भाशेन. खेड्या गांवांत वाडलेलो एक भाशेन करता, शारांत वाडलेलो दुसरे भाशेन करता.
जाल्यार ही भास जी आसा ती आमची संस्कृती फुडें व्हरपाक आतां आमी संस्कृती म्हणटात. आमचे गोवा सरकाराची सांस्कृतीक घर आसा पाट्यार. आतां पाट्यार कोण म्हणना, आतां पाटो म्हणटात लोक सगळे. आनी संस्कृतीचे घर आहा ते संस्कृती भावान. कोंकणी लोकांचे भावान आसना, कोंकणी लोकांचे घर आसता. तशेंच दुसऱ्यो अकादमी तयार केल्ल्यो आहा. आमच्यो संस्था आसता आनी तशेंच आमचे वयशी जाल्यार तूं कला अकादमी आहा. सगळे उलयता कला अकादमी. कला अकादमी म्हणटा तो एक शब्द आहा दोनूय एक भाशेन ना. कला म्हणटा ती हिंदीन आहा, अकादमी म्हणटा ती इंग्लिशीन आहा. आनी बरयतात इंग्लिशीन सगळे. आनी कला आहा ते कला जाता. कला धन तो हांवें कला अकादमी. करप्शन आहा काय थंय, त्या पासत कला अकादमी. गोंयांत चडशा लोकांक तूं विचार की खंय वयता जाल्यार ते म्हणटले कला अकादमी. कला कोणूच म्हणना. जाल्यार तेज्या बरोबर अर्थ जो आहा आनी दोन भाशो बरोबर घालून आहा तेजो प्रॉब्लेम आहा. कोंकणी भाशा मंडळ. भाशा हे उतर मराठी आनी मंडळ कोंकणी, मंडळ हिंदी. जाल्यार हें नांव आसा. तशीच गोंय सरकारान पासून केल्ली आहा अकादमी गोवा कोंकणी अकादमी. अकादमी आहा ती इंग्लिशीन उतर आहा. असो आमी ते हांगसर दालगाद कोंकणी अकादमी केला. तरी पूण जरी लिपी आमी वापरता आनी स्क्रिप्ट आमी वापरता ती कोंकणी कशी दिसता, पूण तरी पूण अकादमी शॉक अप्सर कहो. इंग्लीश उतर कोंकणीन घातली. शॉक अप्सर, श्यामलाधर. शॉक एब्जॉर्बर आहा तो शॉक अप्सर करता आमी. श्याम लेदर आहा तो श्यामलाधर करता. तशें हे अकादमी भायली उतरां ही. आमी आमचे संस्थेक आमचे संस्कृती प्रमाणे आमची नांवां घालूंक येता. पूण हो विचार जावना. कित्याक जेन्ना एक घडोवन हाडटा आमी तेन्ना लोकांक कशें समजता तशें आमी हे नांवां घालून दवरतात. एखादो विचार करूंक नासतलो फादर फ्रेडीन, फादर प्रतापान वा तोमासीन कार्दोजान नांव घालतना. बरी संस्था, आमची संस्कृती, आमचे बोरपावल, आमचे उलोवप, आमचे वाचप सगळें फुडें वता. रोमी लिपयेंत कोण बरयता कोंकणी तेजें हें काम सगळें दालगाद कोंकणी अकादमी करता. पूण नांव कोंकणीन पुराय ना हें आमी मानून घेवपाक जाय. जाल्यार आमकां भास कित्याक जाय? भास जाय आमकां एकचार करपाक, सगळ्यांक बरोबर घेवपाक, वांगडा घेवपाक. गोंयकार खंय आसो कोंकणी उलोवपाक आनी कोंकणी गर्व आसून उलोवपाक. आपणाक तेजो मोग आसा म्हणून. जशें आमी व्हंकलेक वो गर्लफ्रेंडाक वो बायलेक मोग करून तेजे भाशेन उलयतात आमी, तशेंच कोंकणी मायचे आमी उलोवपाक जाय. आमी म्हणटा कोंकणी आमची माय, कोंकणी आमकां जाय. पूण जाय आहा तेका मागीर ते क्वेश्चन मार्क येता. जाय खरीच काय म्हणून. जाय जाल्यार उलयतात आमी, जाय जाल्यार वाचतात आमी. सगळेच बरोवपाक पावना पूण वाचूं येता लोकांनी बरयलां तें. आनी उलोवप आनी वाचप हा जाल्यार ही भास जिवी उरतली. थोडी भाशो आहा, थोड्या लोकांची मायभास आहा तेका लिपीत ना, तरी लोक उलयतात, तरी लोक समजतात आनी तितूनच ते आपणाचे जिवीत चलयतात. पूण लिपी ना. थोड्यो भासो आहात तेका 2 आहात, 3 लिपी आहात. कोंकणी 5 आहात. गुजराती तितून जोडीत जाल्यार 6 आहात लिपी. पूण निमाणे ते
पांडवाची बायल ही द्रौपदी 5 गो आसून वनवासार वयची पडली. 14 वर्सां वनवास. 5 गो आसून वनवास. 1 गो आसल्यार एकाद्रा उरपाची थंयच. दावाचे जायता 1 5 तशेंच कोंकणीचे जाल्ले आसा, दावाचे जाल्लेले आसा, वनवासाचेर पावलेले आसा. जाल्यार आमी हो विचार करपाक जाय की ही खंय फुडें वचपाची. एक वाट हा एक नवी लिपी तयार करपाची. संताली भास आसा ती देवनागरींत बरयतात, ती बेंगॉली अक्षरांनी बरयतात आनी ती ओडिया अक्षरांनी बरयतात. हे तिनूय अक्षराचे झूज जाताले, झगडी जाताली. हे बरें ते बरें निमाणें सगळ्याकूच देवनागरीत बरी म्हणून सांगतात की आमची राष्ट्रभास बरयता म्हणून ते जाता. पूण एकल्या मनशान एक नवी लिपी तयार केली, ओल चिकी म्हणून. आतां संताली फकत ओल चिकी लिपीन बरयतात. ऑफिशियल बरोवपाचें तेजें फकत ओल चिकी. आनी ही ओल चिकी लिपीन छापपाक तेंचे लागीं अक्षराचे प्रिंटींग प्रेस नासले. तेंच्यांनी कपडे धुता ते साबणाचे काणी घेवन तेजेर एनग्रेविंग करून हे बूक छापपाक लागले. ते साबणाचे प्रिंटींग प्रेस करून लिथो प्रेस. आनी अशें तेंच्यांनी सुरवात केली ही नये लिपीची आनी ही चालू दवरली. नाजाल्यार सगळ्यो लिपी आमी आपणान जोड एकल्यान आपणाक जाय तशें फुडें व्हरपाचें. प्रत्येक बोलीक फुडें व्हरता. साश्टीची बोली फुडें व्हरता. फकत बार्देजीच वचपाक जाय आनी फकत पाद्री भासूच फुडें वचपाक जाय अशें ना. म्हणजे जोड एकल्याक आपणाची मायभास. हो दीस आहा मायभास, मदर लँग्वेज डे. भास कोंकणी भास, पूण मंगळूरची कोंकणी भास आनी मालवणची आनी बार्देसची आनी साश्टीची हितून खूब अंतर आहा. एक भास पूण मायभास म्हणपाक कोंकणी भितर खूब मायभासी आहा. आनी हें आमी मानून घेवपाक जाय की तेज्या बरोबर तेंची संस्कृती. ह्याच सारी इंत्रूज जातलो. इंत्रुजान कोंकणी वापरता ती आमी खंयच वापरिना. ती साश्टीनूय चलना, ती बार्देजानूय चलना, ती पेडण्याय चलना. पूण थंय मांदूर दोंगरे इंत्रुजाची कोंकणी आहा ती इंत्रुजाची कोंकणी. ती आमी मानून घेवपाक जाय. तेंची मायभास. ते लोक इंत्रूज करतात तेंची मायभास आनी इंत्रूज तेंची संस्कृती. जागोर करतात ते गावड्यांची ती भास आनी ती संस्कृती. भासे बरोबर संस्कृती जोडलेली आहा आनी ही आमी दवरूंक जाय. सगळ्योच भाशो आहा त्यो आमकां एकाद्रा बरोवपाक जावच्यो ना. तोंडी आहा भाशो त्योय आमी दवरूं येता फुडें. आतां रेकॉर्डिंग करूं येता, आतां ई बूक करूं येता, आतां यूट्यूब करूं येता. आनी ही सगळी यंत्रणा आहा ती आमी वापरून आमची भास आमचे भाशेन दवरूं येता. आनी युनेस्कोचे जे आसा आतां डायरेक्टर जनरल ऑड्री अजुले ती सांगता की टॅक्नॉलॉजी जी आसा, तंत्रज्ञान जे आसा तितूनच सगळे आमी वांटोवन दवरतले म्हणून चिंती नाका. की तंत्रज्ञान आसा, टॅक्नॉलॉजी आहा ती आमी कशी वापरूंक जाय ती पळोवपाक जाय. जे कोण वॉट्सॅप वापरता तांकां खबर आसतली. एक उतर टायप केलें जाल्यार ऑटो करेक्ट नाजाल्यार स्पेल चॅक ते उतर दुसऱ्याच करून सोडटा. केन्ना तूं मॅसेज तुजी धाडटा, तुवें बरयला एक आनी मॅसेजीन गेला दुसरें. म्हणून टॅक्नॉलॉजी आमी सांबाळून वापरूंक जाय. खूब वस्तू आहा. ई बूक करूं येता, ऑनलायन करूं येता, प्रोग्राम खूब आहा. पूण आमी ते बरे भाशेन करपाक जाय. आनी माय भाशेन अंतर आहा, वेगळेपण आहा ते आमी मानून घेवपाक जाय. सादें उदाहरण दिवपाचें जाल्यार हुंदीर. आमी दुलपट म्हणटाय. हुंदराक म्हज्या मामा
पूण कुंकळे वचत जाल्यार हुंदीर कोण थंय इंदूर इंद्रा म्हज्या मामा म्हणटाय आमी बाजे कोणा लिपलो म्हणटाय ते खाटी कोणा लिपलो म्हणटाय तेंच दुलपट वेगळेपण आहा आमचे भाशेन तेंचे प्रमाणीकरण करून फायदो ना आनी आमचे तेंचे भाशेन करून फायदो ना जोण एकल्यान आपले भाशेन म्हणपाचें आतां साहित्य बरयतात बूक बरयतात पुस्तक बरयतात जाल्यार थंय एक प्रमाणीकरण करून आमी करूं येता पूण लेख हा कोणाचे बरोवप हा मॅगझिनाचेर हा वो वर्तमानपत्र आमी न्यूजपेपर म्हणटा तेजेर हा जाल्यार आपले आपले भाशेन करूं येता तेमी पूण एक खंयची बारीकसाणीन तरी एक पत्रान एक रीत तरी दवरपाक जाय सगळ्योच रिती एक न्यूजपेपराचेर येवन फायदो ना जशें वावराड्याचे इश्टाचे थ्रू पयशे जाल्यार नांवच पयशे जाल्यार एकूय प्रमाण रितीन पडत आहा वावराड्याचेर आहा सिंगल डी आनी इश्टाक हा डबल डी म्हणून एक रितीन एक पुस्तक काडलें बरें ना जाल्यार कितें घालता तें आमी इन्वर्टेड कॉमर्स घालून घालता आमी कित्याक हें आमची प्रमाण रिती प्रमाणे ना तर हांव बार्देजी भाशेन जर एक कादंबरी बरयता आनी तितून कोण साश्टीचो कितें उलयता तें घालता जाल्यार तें आमी कोंकणीन पासून आसता जाल्यार इन्वर्टेड कॉमर्सांत घालपाक जाय कित्याक ती बार्देसी बोलीन ना ती वेगळी जाल्यार कळपाक जाय बाबा तें कशें वाचपाचें म्हणून नाजाल्यार एक रितीन बरोवपाक जाय आनी हें आमी सदांच पळोवपाक जाय आनी शिकप आतां परतून हो विशय येतलो नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी 2020 फुडल्या वर्सा सावन लागू करता म्हणटात तर जाल्यार ते म्हणटात की प्राथमीक जे प्रायमरी स्कूल आहा ते आपले माय भाशेन जावपाक जाय नाजाल्यार लोकल लँग्वेज म्हणजे स्थानीक भास आहा तितून आतां आमची अधिकृत भास आहा कोंकणी ती आमची स्थानीक भास गोंयची राजभास पूण माय भास म्हणपाक न्हू ती जाल्यार शिकयतना माय भाशेन पासून पुस्तकां मेळोवपाक जाय आनी भुरग्यांक ते शिकपाक मेळोवपाक जाय आनी ही खटपट आमी करपाक जाय की सगळ्या भुरग्यांक आपले माय भाशेन शिकपाक मेळोवपाक जाय कित्याक माय भास सगळ्यांकीन सोंपी माय लागीं उलयता घरा भाव भयणा लागीं उलयता सोयऱ्या दाऱ्या लागीं उलयता तीच भास तर केजीन आहा नर्सरीन आहा पयलेन आहा दुसरेन आहा तिसरेन आहा सोंपेपण मागीर तेका बॉल कितें तो कळपाक आनी आपोल कितें तें कळपाक सगळें तेका आपले भाशेन कळपाक सोंपें पूण जे आदीं केल्लें आहा 1992 ते 2010 वर्स पासून ती मायभास कोणाची न्हू तें परत फोटोवपाचें फोटिंगगिरी परतून जावची ना कित्याक ती भास आहा ती फ्रेंच पुर्तुगेज लातीन संस्कृत इंग्लीश आहा ही फॉरेन लँग्वेज आनी इंग्लीश तरी उपयोगी आहा आमकां कामाक फ्रेंच हांव शिकला मात एक चलो फ्रेंच शिकला 8वेक सावन एक चेडू 8वेक सावन पुर्तुगेज शिकला पयलें कोंकणी सगळें आनी एकलो चेडो कोंकणी 12वी पासून शिकला पूण तेकाय कोंकणी तेजी मायभास न्हू तेजी मायभास इंग्लीश आनी दुसरी आहा फ्रेंच आहा आनी पुर्तुगेज तांकां बरोवपाकूय जायना उलोवपाकूय जायना कांय फायदो ना तोही कोंकणी आमकां स्कॉलान शिकोवन कांयच फायदो ना ती आमकां उलोवपाक लागू जाता तशी आमची भास मायभास कोंकणी आमकां मेळपाक जाय आनी तेंच मेळपाक हो दीस आमी मनयतात अध्यक्ष बाबान सांगलेलें आसा की बांगलादेश झुजले आपणाक बेंगॉली जाय म्हणून बुश्टे झूज न्हू हजारांनी कॉलेजीच्या भुरग्यांचो बलात्कार जाल्लो आहा हजारांनी लोकांक मारलेले आहा मागीर गैर जाले झूज जाले आतां विजय दिवस करता आमी 17 डिसेंबर भारताची सेना थंय गेली अमेरिकाची नौसेना पासून येयली बे ऑफ बेंगॉलान मोठे झूज जाले आनी ईस्ट पाकिस्तान आसले ते नवीन देश जाले कित्याक
उर्दू तेंचे थापताली ती तांकां नाका आसली, तांकां आपली भास बेंगॉली जाय आसली म्हणून ते झुजले. तेजे आदी उल्लेख केला भारताचे 2 भाग जाल्ले आनी तितून पाकिस्तानाचे 2 कुडके. हे जावपाक 1945 वर्सा हिंदुस्तानी जी भास आसली तेंची भासाभास बंद जाली आनी तेंच्यांनी सांगली आमी हिंदी देवनागरीन बरयताली. हिंदुस्तानी आसली ती हिंदी जाली. सगळे लेखक आसले तितले देवनागरीन बरोवपी, चडशे कोंकणी धर्माचे, ती जाली हिंदी. हिंदुस्तानीसान हिंदू. आनी जे कवी आसले अजुनूय आहात. बॉलिवूडाची पिक्चरां तितून लिरिसिस्ट आसता ते चडशे मोय ते पर्सो अरेबिक लिपीन बरयताले आनी ती जाली उर्दू. आनी भाशे पासून हिंदुस्तानी जी अकबरान एकठांय करून सगळ्यो भाशो एकठांय करून तयार केल्ली त्यो 2 भासो जाल्यो, हिंदी आनी उर्दू. आनी 2 देश जाले, भारत, इंडिया आनी पाकिस्तान. आनी मागीर भाशेचेरूच परत फुटलें पाकिस्तान. आनी ह्यो फुटपाचें कारण आहा फकत मायभासाक आमी मान दिवना म्हणून. एकलो दुसऱ्याचेर थापूंक वयता तेन्ना झूज जाता. आनी हें जावंक फावना जाल्यार आमी सगळ्यांक मानपाक जाय. वेगळेपण आहा तें मानपाक जाय. आनी म्हाजी मायभास आसा ती म्हाजी मायभास. आनी तुजी मायभास आहा ती तुजी मायभास. तुजी माय म्हाजी माय न्हू आनी म्हाजी माय तुजी माय. तर माय वेगळी आहा जाल्यार भास वेगळी आसल्यारूय आमी एकामेकाक मान दिवपाक जाय. इतलेंच सांगून मायभास दीस हो आमचो मनयता तेजो एक फावटी फुडें आसता. देव बरें करूं. देव बरें करूं. मिगेल बाब सरळ उतरांनी आमच्या मायभाशे वयर आनी जायतीं उदाहरणांय दिवन तुवें बरें उलोवप केलें. तुका आमी काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा दालगादो कोंकणी अकादेमीच्या नांवान. आनी मागता आमच्या अध्यक्षा लागीं आमच्या मुखेल उलोवप्याक मिगेल ब्रागांजाक भेट करूं. जोडान चड देव बरें करूं परत एकदां. आनीक ह्यो आयच्या दिसाचो सुवाळो सोंपोवंक मागता आमच्या भांडारी लागीं देडवासणीकी 2 उतरां उलोवंक. मेजार बसलेल्या मानेस्तानो, मोगाच्या कोंकणी भोगयांनो, आयज अंतरराष्ट्रीय माय दीस हो सुवाळो आमी समारंभलो आनी आतां आमी तो सोंपोवंक येता. आमचे दिनवास पयले सुवातेर आमच्या मुख्य उलोवप्याक बाब मिगेल ब्रागांजा. तुवें माय भाशेचेर पुरो उजवाड घातलोय आनी कशी आमची मायभास आमी वयर काडूंक आनी तीच भास दुसऱ्यांनी कशी मानून घेवंक जाय. आनी तेन्नाच हे डायवर्सिटीन आमचें बरेंपण जाता, गांवचें बरेंपण जाता, देशाचें बरेंपण जाता, देश एकवटता. हें तुवें बेस बरें दाखोवन दिलें. वेगवेगळे लिपी वयर उलोवन तुवें आमकां सांगून दिलें की अशेंच केल्यार आमकां सगल्यांक बऱ्याक पडटलें. अशेंच केल्यार आमी खरेले आमचे भाशेक मान आनी अभिमान दिवंक पावतले. हें बेस बरें तुवें आमकां सांगलें. हे खातीर तुमकां आमचे खेरीत दिनवास आनी हो तुमचो संदेश आमी सगल्यांनी मानून घेवचो आनी हातूंतल्यान एक विजन दवरून आमी मुखार वचचे आनी आमचे भाशेक मान दिवन
ताका जाता ती स्थिती दिवन आमी वयर उबारची अशें हांव म्हणटा. तेच बरोबर आमचो अध्यक्ष डालगाडो कोंकणी अकादेमीचो अध्यक्ष प्रिन्सिपल क्वाद्रोस, आमचो चिटणीस विलियम फेर्नांडीस हांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. तांणी ही कार्यावळ घडोवंक खूब आदार केलो आनी ही लोकां मेरेन पावोवपाक तांचें जें मन आसलें तें आयच्या दिसा घडून आयलें. आनी शेकी सगळ्या कोंकणी मोग्यांक आनी ही कार्यावळ आयकतल्यांक आमी काळजांतान निर्वासता आनी मागता आमी आमची कोंकणी भास वाचुया, उलोवया आनी आमीच ती सांबाळुया, आमीच ती मुखार व्हरुया. सगल्यांक काळजांतान चड आनी चड देव बरें करूं.